काँग्रेस 2017च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाचो व्हिजन डॉक्युमेंट लोकांमुखार दवरतली. जिल्लो आनी पालिका वेंचणुकेत पक्ष पातळीचेर देविल्ल्या बीजेपीक लोकांनी तांचो जागो दाखयला म्हणून काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेर उलयलो. काँग्रेसीच्या प्रदेश समितीची शेनवारा बसका जाली. कसिनो जाय काय नाका हाचेर खोलायन चर्चा करून खंय काँग्रेस आपलो निर्णय लोकांमुखार दवरतली, मात तांकां पश्चाताप जाता. Vision document for 2017 elections is under preparation. For that reason, we don't want to come up with the election manifesto at the last moment. We have requested all the office bearers and executive committee members to come with the suggestions, and we will take decision on certain issues on priority basis. Instead of coming with the manifesto at the last moment when people don't debate, don't discuss, it is better we put it to the people and say that this is our agenda. We have to accept our mistake, go back to the people and say that yes, besides the other governments, we also made a mistake, and today we realize our mistake, and today we feel that even those successive governments have promoted casinos. That includes BJP, that includes Congress Party. We should realize the policy of casinos, once upon a time, we thought was to promote tourism, threatening our socio-moral fabric. Party at different levels is going to take a final decision. And that final decision will be part of our election manifesto. He said, as a policy, it was a policy of Government of India. It was a policy which was enumerated in April 2000, followed by Act in 2005, and it has been the policy of Government of Goa as per the Government of India policy. बबिता प्रभुदेसाय मडगावची नवी नगराध्यक्ष आसतली. डॉरिस टेक्शरा नवी उपनगराध्यक्ष आसतली. फातोडेचो आमदार आनी मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन नगरसेवकांबरोबर घेतिल्ल्या बसकेत हें थारलें. मडगाव पालिकेचें नगराध्यक्षपद बायलां खातीर राखीव दवरलां. नगरसेवकांचो सोपूतविधी सुवाळो मडगावच्या लोहिया मैदानाचेर करपाचें विजय सरदेसायन थारायलां. कावन्सील मिटींग घेवन चेअरपर्सन निवडूंक जाय म्हणून म्हाका दिसता नोटिफिकेशन आयिल्लें आहा. हाज्या खातीर आमी आमचे फातोर्डा फॉरवर्ड आनी एक इंडिपेंडंट जो आमकां सपोर्ट करता हे 12 जाण कावन्सिलर आनी हांवें एक मिटींग आतां घेतली. ह्या मिटिंगेन आमी अशें डिसायड केल्लें आहा की डॉक्टर बबिता आंगले प्रभुदेसाय हे आमचे चेअरपर्सन पोस्टाक कॅन्डिडेट आसतले. ते आमच्या ग्रुपाक लिडर ऑफ अवर ग्रुप अशें म्हणून आमी ताका निवडून दिल्लें आहा. गोंयच्या कॅबिनेटान एक डिसिजन घेतलां की ओथ घेवपाची गरज आहा म्हणून कावन्सिलरांनी ओथ घेवचो पडटलो. आमी हें स्वागत करतात की सरकार कावन्सिलरांक मिनी आमदार कशे म्हणल्यार चिंतपाक लागले म्हणून, आनी ताजे खातीर हो ओथ आमकां जाय की हो ओथ लोहिया मैदानाचेर घेवचो. आमचें कावन्सील जें येतलें हें पिपल्स कावन्सील आसतलें. हें कंप्लीट ट्रान्सपेरन्सी हे कावन्सिलान आसतली. दुसरे वटेन नगरसेवक म्हूण परत वेंचून आयल्या उपरांत आर्थूर डिसिल्वान वॉर्डांतल्या कामांनी लक्ष घालपाक सुरवात केल्या. वॉर्डांतलो कोयराचो प्रस्न सोडयतलो म्हूण तो उलयला. म्हणून हें करपाचें बांदलो हांवें तें म्हाका दिसता फकत तें गार्बेज स्टोरेज करपाक बांदून दवरलें तें आतां हांव काडपा लागून तेजेर एक्शन घेतलो. थंयसून कित्याक हें आतां तुमी भितर चोयलां आसतलें तेजेर कांय हें ना, कसलें सिस्टम ना कांय ना, बेश्टे प्लेसूय ऑक्युपाय करून सोडला आनी सगळें लोकांकूय त्रास जालां. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. चिखले जंक्शनावेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची सामकी दुर्दशा जाल्या. शेनवारा दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान चिखले वचून पुतळ्याची पळोवणी केली. पुतळ्याच्या ह्या परिस्थिती खातीर चिखले पंचायत जबाबदार म्हणून सामाजीक संघटनांनी आरोप केला. पंचायतीन मात आरोप भायर आयले. आंबेडकर जयंती पयलीं नवो पुतळो नव्या सुवातेर बसयलो ना जाल्यार लोकांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. भारताचे संविधान बरोवपी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो हो पुतळो चिखले जंक्शनाचेर देशाच्या घटनेच्या शिल्पकाराचो पुतळो हे अवस्थेन दीस काडटा. थळाव्या लोकांनी हे विशीं दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्लें. ताणें शेनवारा पळोवणी केली. I just had first-hand information. Subsequently, we'll see what they want. They have said that the statue is in deletable conditions. So I thought of having it examined. What you found? What was your observation? That's open to see it. You can see it.
आंबेडकर जयंती पयलीं नवो पुतळो नवे सुवातेचेर बसोवचो म्हूण लोक मागतात. आणि जर हा पुतळा चेंज करून दुसऱ्या जागी ठेवण्यात यावा. आमची अशी मागणी आहे की हा पुतळा चेंज करून नॅशनल हायवेच्या विभागातून बाहेर घेऊन तो पुतळा बसवावा आणि तो पुतळा दुसरा नवीन पुतळा बसवावा. तुडका पुतळा बसवणं म्हणजे राष्ट्रीय नेत्याचा अवमान किंवा देशाचा अवमान आहे. पुतळ्याच्या दुर्दशेक चिखले पंचायत जबाबदार म्हणून लोकांनी आरोप केला. विलेज पंचायतीन हो पुतळो आसा पण ह्या पुतळ्याचे आजपर्यंत क्लिनिंग सी आहात ते विलेज पंचायतचे कोणच करिना. ते आम्हीच आमचे जे कमिटी आसा सामाजिक कमिटी हा ते करतात आणि आता सध्या जर पुतळ्याची जर हालत जी आसा ते तुम्ही पळयलात. पंचायतीन आरोप भायर मारल्यात. येते गाड्याचे तर बोर्ड आसलेले सॉल काण गेले प्रदूषण देखून कोण आसलेलो तेका लायट घायल्या बरें तेका पेडेस्ट्रल केला सकयल प्लांटेशन केला लँडस्केपिंग केला इतली कोणूय जाल्यार आमचे ते काउंटर एलिगेशन करताले इट्स नॉट गुड. वी आर स्ट्रायविंग हार्ड टू ब्युटिफाय दीस एरिया. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊया एक विराम.